प्रितीच्या इश्टानो, भावांत आमी जेजूक हो देवाक मेळटाव. भावांत आसा जाल्यार आमी जेजूक मेळोंक जाता. भावांत आसा जाल्यार आमी पुर्ण जिवन जेजूक अणभवूंक जाता. आनी आयच्या अशी वर्तमानांत आमी पळयलां, पयले पावट भाग्यवन तोमास जेजूक मेळोंक जावंक ना. कित्याक ताका भावांत नासलें. आनी जेन्ना ताणें भावांत दवरलें, पुर्ण जिवन जेजूचे भावांत ताणें दवरलें, ताका जेजू भेटलो. ही मेट जीसस. आनी तो जेजूची गोवाय जावंक पावलो. तर आमी कसली गोवाय आयज जावंक जाता काय? वॉट कायंड ऑफ मेसेंजर्स ऑफ गॉड? पयले सुवातेर जेजूची शांतीची गोवाय, द मेसेंजर्स ऑफ पीस. आमच्या शारांत, आमच्या देशांत जायते वायट आनी जोगरी जाता. आनी जेन्ना आमी ही वायट आनी जोगरी आमी आयकता, टीव्हीचेर आमी पळयता, न्यूज पेपराचेर आमी वाचता, आमची काळजां, आमची मनां उचाबोल जाता. तर आमी शांतीची मनशां जावंक फावो. दुसऱ्यांक शांती दिवंक, घराब्यान शांती, एकामेकाक शांती दिवंक फावो. आनी आमी शांतीची मनशां केन्ना जाता? जेन्ना आमी देवाचें उतर आमी वाचता तेन्ना. आमी आमच्या खासगी जिवितांत देवाचें उतर वाचता, देवाच्या उतराचें नियाळ कोत्ता, तेन्ना आमी शांतीची मनशां जाता. जेन्ना आमी मागणें कोत्ता, देवाक कांय वेळ आमी सादता मागणें करून, तेन्ना आमी शांतीची मनशां आमी जाता. तर आयज जेजू आमकां सगल्यांक आपयता शांतीची मनशां जावंक, जेजूची शांतीची गोवाय जावंक. आनी दुसरे सुवातेर जेजूची काकुतीची गोवाय जावंक, द मेसेंजर्स ऑफ मर्सी.